जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22/19 वोड 25 ते 34. जेजूच्या कुर्सा सोरशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण केलोफासाची पुतीन मारिया आनी मागदलानाची मारिया ह्यो उबयो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, "ओस्तोरे, हो तुजो पूत." उपरांत शिसांक म्हणलें, "ही तुजी आवय." आनी त्या वेळातावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन पाळोन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, "म्हाका तान लागल्या." शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यांत बुडयलोलें एक आलम बुडयेक लावून ताच्या तोंडाची पावयलें. शिरको चाखलो तेन्ना जेजून म्हणलें, "सोंपादलें." आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरीत दोबाजेचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. सैनीक आयले आनी जेजू बराबर कुर्सार मारलोल्याचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवली. सर्वेस्पराचें उतर हें देवाचो वड उपकार.